सातल्या खोलपेवाडी वाठारात एका स्लॅबाच्या घराचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें. शुक्रारा मध्यान राती घडिल्ले घडणुकेत जिवीतहानी टळ्ळी तरी 2 लाखां परस चड रुपयांचे मालमत्तेचें लुकसाण जालां असो दावो घर मालकान केला. पावसाच्या तडाख्यात शुक्रारा मध्यान राती झाड कोसळ्ळें तेन्ना स्फोट जाल्ल्याचो आवाज जालो आनी घर हाल्लें. घराच्या फाटल्या वाटेन आशिल्ल्या भाड्याच्या रुमाचे पत्रे लेगीत फुटले. धोकादायक अवस्थेत आशिल्लें झाड कापचें म्हूण प्रशासकीय यंत्रणांक कळयिल्लें, मात कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यानी परिस्थिती निर्माण जाली अशें घर मालकान सांगलें. 11:30 सुमार जागो आसलो आनी वयर हाचेर स्लॅबाचेर कितें घडा जाल्ल्यान आवाज जालो. मागीर एकदम मोठो स्फोट जाल्ल्यार हें जालो, स्फोट मारलेले मोठें. तेन्ना हांव भायर येवन पळयता जाल्यार हें झाड तुटून पडलां स्लॅबाचेर. नाही, तुम्ही आता कंप्लेन बी केल्ली न्ही? कंप्लेन केले म्हणजे हांवें डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें, मामलेदाराक सांगलें, परत ते फायर ब्रिगेडी तांकां कळयलें, सगळ्यांक कळयलें. रातभर तांकां फोन करून जागोन सकाळीं तेंचे हें आयलें. न्हू पयली कंप्लेंट बी केल्या झाडाची? पहिली झाडाची कंप्लेंट पंचायतीक केल्ली, पंचायतीन डेप्युटी कलेक्टराक केल्ली. तेचेर तेंची 1 वरास पयलीं केल्ली. तेचेर तेंच्यांनी कांयच तेचेर एक्शन घेवंक ना. आणि आता कितें लॉस केलो? लॉस म्हाका आतां 4-5 लाख मायसच लॉस जातली. सो पत्रे केले, पयलो स्लॅब वयल्यार घर हल्लेत वयरसून सगळे. म्हणजे सगळे इस्टिमेट करचो पडटलो म्हाका, स्लॅब चॅक करचो पडटलो. पण हेका काय ना न्हू, कॅज्युअलिटी काय ना न्हू? अशें आमी इंजुरी ना हाँ। ना इंजुरी काय. हिल रहा है टका टका कर रही सर। कितने बजे रात को? 11:30। आप लोग सोए थे? नहीं, जगह थे घरे। और घर में कुछ गिरा वगैरह? नहीं, इधर का खाली ये गिरा, क्या ये पत्रा? पतला। अच्छा, ओके. किसी को कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ते जाला कितें मदींच ताका मनीस एक कट करपाक मेळोंक ना म्हणून उरले तेन्ना आमी ते वयली ते स्लिमींग करपाक हें केल्लें पंचायती मार्फत ताका सांगलें, पूण मनीस कोण मेळोंक ना, थोडे दीस उरले ताका लागून ते इन बिटवीन हें पडलें. नाही, अशी झाडां आनीक पंचायतीन कितकी आसा? आनी अशें हांगा आमचे वाटेन कोण ना, फक्त एक थोडी अशी आपूण अशी मेल्ली अशी ना. हें कितें जालें मदींच पळोवंक ना भायरसून ताका ते हें आहा न्ही पायरीचें झाड, सो तें मेला म्हूण कळून मुनाक ते सामकें हें जाल्लें. कसनायल्ले? हय, कसमेले आनी पडलें. लेट करता मागीर आतां अशें कितें जालें, मेन डॅमेज कितें आहा तें कोणी थोडे लोक कितें म्हणटा ते देवाचे बी म्हणून वयर चडपाक पळयनात म्हणून ते मातशें उरलें दिलें. जाल्यार कोणी मनीस बी मेळ्ळो जाल्यार जोपून आमी हें करतले अशें. पूण आतां हे डॅमेज जालो ताका कितें म्हणून? डॅमेज कितें आतां ते दिवपाचें न्ही सरकारान, कितें तांकां हेल्प करपाची न्ही. गोंयकारांक कॉल येयलो की दीस हांगा आमचे कोलपेवाडी कोलपेवाडी हांगा एक झाड पडटा म्हणून. हांगा जाल्यार तें व्हडलें झाड आसलें. आमी रातीच हांगा टर्न आवट केलो तेच्यान भितरच्यान. हांगा येवन आमी सबंद रात बारीक कितें आसलें तें हें केलें. म्हणजे आमकां गरज आसली ती मेन क्रेन आनी JCB जाय आसलो आमकां. नाजाल्यार एक असो प्लॅटफॉर्म जाय वयर चडोन कातरपा असलें जाय आसलें आमकां. तें पावोंक ना राती. तें आमी सकाळीं परत संक स्टार्ट केलें आनी आतां चडशें काम जायत येयलें. कितें लॉस कितें ना? लॉस जाता ते अजून कांय तेका एस्टिमेट करूंक ना. आता खूप झाड काढल्यानंतर कळलं की ते लॉस झाला त्याचा. काम चालू असतं. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.